शिरगांव धारबानोड्या कोडली आनी सुकतणीच्या मायनिंग कंपन्यांनी मायनिंग युनिटांक कन्सेंट टू ऑपरेट जाय जाल्यार तांणी मंगळारा 16 मे मेरेन बँक गॅरंटी भरपाक जाय. भरली ना जाल्यार त्या कंपन्यांचो विचार जावचो ना अशें प्रदूषण नियंत्रण मंडळान स्पश्ट केलां. ही बँक गॅरंटी मायनिंग एरिया प्रमाण 12.5 ते 50 लाख रुपयां मेरेन जाता. मायनिंग युनिटांक कन्सेंट टू मायनिंग दिवचे पयलीं मायनिंग कंपन्यांकडल्यान बँक गॅरंटी घेवपाचे मंडळान थारायिल्ले. शिरगांवच्यो 3 आनी धारबांदोडा, कोडले, सुकतळेंतल्या प्रत्येकी एका मायनिंग कंपनीन तांच्या मायनिंग एरिया प्रमाण बँक गॅरंटी 16 मे मेरेन भरपाक जाय. भरली ना जाल्यार त्या कंपन्यांचो कन्सेंट टू ऑपरेटाक विचार जावचो ना अशें मंडळान स्पश्ट केलां. सोनशेंतल्या मायनिंग कंपन्यांनी ही बँक गॅरंटी केन्ना भरपाचें हें अजून तरी सांगूंक ना. कन्सेंट टू ऑपरेट मेळ्ळ्या उपरांत मंडळान सांगिल्ल्यो अटी कंपन्यांनी पाळ्ळ्यो ना, वॉटर आनी एअर पॉल्युशन हाताभायर गेले जाल्यार बँक गॅरंटी जप्त करतले म्हूण मंडळान शिटकावणी दिल्या. प्रदूषण नियंत्रण मंडळान थंयच्या 12 कंपन्यांक मायनिंग बंदी घाल्ल्यान सोनशे मायनिंग सध्या बंद आसा. कन्सेंट टू ऑपरेट रिन्युवलाक हरकत घेतना प्रदूषणाचेर खर पावलां उखलपाची सुचोवणी मंडळान कंपन्यांक दिल्ली. सोनशे मायनिंग कंपन्यांक कन्सेंट टू ऑपरेट दिवपा विशीं चर्चा करपाक येता त्या शुक्रारा एक वेळ मिटींग जावंक शकता. मायनिंग येरादारीच्या धुल्लाचें प्रदूशण खुबूच जाता म्हूण सोनशेकार आक्रमक जावन रस्त्यार देंवले आनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक ताची दखल घेवची पडली. ते उपरांत प्रदूषण नियंत्रण मंडळान मायनिंग कंपन्यांच्यो नाडयो आवळूंक सुरवात केली. मीन येरादारी जाता ते रस्ते हॉटमिक्स करपा बरोबरच बाकीच्यो अटी मंडळान घाल्यो. प्रदूषण नियंत्रण मंडळान मायनिंग बंद केल्ल्यान सध्या सोनशी थंड पडल्या. कांय दिसांनी पावसाळो येतलो म्हणटकीच आनीक 4 म्हयने तरी सोनशे मेन येरादारी जावची ना. जें कितें जाता तें सप्टेंबरांत नव्या सिजनांत. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी. गोंयभर सकाळ फुडें पावसान हजेरी लायली. गोंयच्या कितल्याशाच वाठारांनी गडगड आनी जगलां मारून पावस पडलो. रस्त्यार झाडां पडिल्ल्यान ट्रॅफिक जॅम जालो. मान्सून अंदमानात पावला. मंगळारा तो केरळांत पावतलो म्हूण रिपोर्ट येतात. मात गोंयचे हवामान खातें म्हणटा हो गिमांतलो पावस. मान्सूनाची निश्चित तारीख आयिल्ली ना. सादारण 20 मायाक पावस अंदमानात पावता. अंदू तो 14 मायाकच पावलो. अंदमानात शेनवारा मान्सून पावलो म्हूण रिपोर्ट येतात. केरळांत खंय मंगळारा पावता. गोंयांतूय सकाळी पावसान नेटान हजेरी लायली. गोंयच्या चडशा वाठारांत सोमारा जगलां आनी गडगड मारून पावस पडलो. ह्या वर्सा अल निनोचो प्रभाव कमी आशिल्ल्यान पावस बरो पडटलो म्हूण भारतीय वेधशाळेन अदमास उक्तायला. सोमारा कांय कडेन फांतोडेर तर कांय कडेन सकाळ सावन पावसान नेट धरलो. अकस्मात आयिल्ल्या पावसान कामा धंद्याक भायर सरिल्ल्या लोकांचे मात बरेच हाल केले. एके वाटेन दडक, दुसरे वाटेन ट्राफिक जॅम. कितल्याशाच वाठारांनी रस्त्यार झाडां आडवीं. शिरोड्या रस्त्यार झाड पडून तो कांय वेळ रस्तो ब्लॉक जालो. फायर ब्रिगेडीन रस्तो क्लियर केल्या उपरांत ट्राफिक सुटलें. गोंयचे हवामान खातें म्हणटा हो गिमांतलो पावस. अजून तरी मान्सूनाची निश्चित तारीख आयिल्ली ना. गोंयांत पावस खंय 6 जून वा ताचे उपरांतूच येता. During past 24 hours, Goa has reported rainfall over most of the places, and highest rainfall was recorded at Valpoi. It was 42 millimeter, and 20 millimeter rainfall was recorded at Canacona and Sangue. And rainfall took place other places also, but it was light rainfall. Regarding forecast next 24 hours, means from today onwards, so we are expecting that light to moderate rainfall will occur at many places. From tomorrow, the further forecast is that rainfall will reduce from tomorrow, and the rainfall will be light to moderate rain at isolated places. Summer rainfall. So we can expect monsoon 1 week prior? No. Monsoon date has been not declared, but monsoon will come either by 6th of June or later after that, because before that it is not possible as per normal prediction. मडगांवां राया पावसाच्या नेटार लायटीची वायर तुटून गोरवांचेर पडली. 2 गायो मेल्यो. एक गाय साल्वार जाली. लोक वायरी कळमेल्यात म्हूण बोवाळ मारतात. आतां ह्यो सोड तुटल्या सामकें एक वरोस मायज जालें. ते काम कोन्नाय कितें कोन्नाय. आतां तो पिटू बाळो ते गोरवां. उणेच 10,000 लॉस तेका जाण मरे.
आनी आतां कितें करपाचें आतां भुरगे खेळो जाल्यार भुरगीं मेलो जाल्यार कितें करपा थिंगा कितले जाला इन्सिडेंट आयजो इन्सिडेंट अरावंड 11 o'clock हुंच कडेन म्हणल्यार हिंगा राया गणपावका ह्यो सुरतुंडले कोरस माय जालें मरे राती लायट गेल्या त्या फोन वयर काडनाय फोन काटाय ते मनीस येतले म्हणटाय तुमकां हिंग कित्याक कामां दवरल्या तांकां ट्रान्सफर मारूंक जायना पुलीस पावल्या पुलीस येनाय म्हणटाय रेड्या घेराल्या रोखडे पावताय मरे आमी कितें करपाचें आनी जर तर आतां भुरगीं मेलो जाता कितें करपाचें आतां तांकां कितें करपा रे तांकां कित्याक दवरल्या हिंगा हाय टेन्शनाची झाडां हाय ती झाड दिवंक कातलो ना आनी वायर कातल्या हे कोर्सार वायर तुडल्या कोणें हें केलो ना कोणें एक्शन घेयलो ना आयज कितें जालें हां आनी आयज तीग जाण करून शॉक येयलो आनी भुरगीं खेळटा हिंग कितली आनी ह्या रस्त्यार सामको रोडा तेंको ना हावो आतां कोण सोदको ना तेंची तुमगे रिक्वेस्ट कितें जाता गव्हर्मेंटा कडेन आतां ते फकत ती झाड कातरपाचें आनी वायरान चोवपाक जाय न्ही करपा जाय मेंटेनन्स जायना कितें ते मेंटेनन्सा कोणूय येना कोण येना मेंटेनन्सा राती लायट गेल्या फोन वयर काडनाय आनी आज पुलीस येयला हिंगा पुलीस कोण येयलो ना पुलीस आपयल्या पुलीस येयलो ना ते म्हणटा आतां येता म्हणटा अजून पावलो ना जेई आडक्याचे घोडके करून ह्या बोटाच्या त्या बोटार करता हे आमगे एसटी गार्डिंग आनी ते गार्डिंग मरे तुटल्या आनी तुटल्या आनी ते मागीर दिसता वाऱ्यांक कित्याक लागले ह्या भाशेन ना न्ही एलटी लायन हय अरे साहेबा सांगपा दी साहेबा मागीर ते त्या एलटीक मागीर वाऱ्यान कितें लागले आसता तशें ती एका येयल्या आनी मागीर ते तशें सकयल देंवली ना पूण हें आतां मेंटेनन्स ना म्हणटा दिसता तेंका व्हडा झाड बी कातरलें एसटी ना खंय ती एसटी डेड आहा खंय डेड आहा ती हय त्याच प्रमाणे एसटी डेड आहा पूण आतां लोकांक कळना न्ही रे आतां लोक गोरवां बरें जालें आनी मनीस जाल्यार कितें करपाचें एसटी ती लायन डेड आहा पूण हें गार्डिंग त्या हेजी म्हणटा ते गाडींक कितें कितको लागलें तुटलें तें अकस्मात पावसान काजू आंबेकार पुरुमेत करतले आनी घरा शिवतल्यांची बरीच धांवपळ केली खरी वेधशाळा म्हणटा तसो हो गिमाचो पावस आसल्यार इतल्यान सुटले असोच उरलो जाल्यार मात पंचायत. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मडगांवां कामराची बिल्डींग सांबाळून दवरूंक जाय म्हूण मडगांवकारांचे तकलेंत घोळटा. सीओ ते आदलो नगराध्यक्ष, मडगांवचो आमदार ते साश्टींतले मंत्री सगळ्यांच्या काळजांत ही बिल्डींग लागींची. ती आसा प्रायवेट ओनरा कडेन. ती एक तर ताचे कडच्यान विकती घेवप नाजाल्यार पालिकेक तो गिफ्ट म्हूण दिता काय पळोवप म्हूण दर एकलो उलयता. मात हे आजी माजी नगराध्यक्ष आनी आमदार मंत्री दर एकलो बोट दाखयता दुसऱ्याक. सतराशे 78 मडगावची कामरे सालसेत बिल्डिंग. ओल्ड मार्केट होली स्पिरीट चर्चीच्या फाटल्यान कितलींशींच वर्सां जाली पुर्तुगेज तेंपावली कामरे दी म्युनिसिपल बिल्डींग सामकी वायट परिस्थितीन आसा. मेळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाणे 1873 ही रिनोवेट केल्ली, परत 1898 ही कोसळ्ळी. त्या उपरांत कामरां दुसरे कडेन शिफ्ट केले आनी मागीर 1905 ते नव्या बिल्डिंगेन शिफ्ट जाले. एका तेंपावली फामाद आनी मडगांवच्या शाराची वळख आतां अनसेफ बिल्डिंगेच्या लिस्टान टॉपर आसा. नगरपालिकेचे एक नवे मंडळ येत आसा, मात ह्या गलबेल्याक आयिल्ल्या हेरिटेज बिल्डिंगेची दशा कोणाकूच दिसना. 780 स्क्वेअर मेत्र जमीन अक्वायर करपाक कोणाकूच जमलें ना. नगरपालिका रेझोल्युशन पास करून जाली, मात कोणाकूच ती चालीक लावपाक कोणाकूच पडिल्लें ना. आदलो नगराध्यक्ष सावळ्यो सांगता त्या प्रमाणे नगराध्यक्ष आसतना ताणें खूब यत्न केल्ले. रिस्टोर करपा खातीर 2009 जेन्ना हांव चेअरपर्सन आशिल्लो तेन्ना आमी एक रेजोल्युशन घेतलें की ते रिस्टोर करचें. रिस्टोर करपाक ते लँड सद्या प्रायवेट ओनरशिपान दाखयता आनी ते खातीर आमी रेजोल्युशन घेतिल्लें की ते एक्वायर करचें म्हण. आनी एकॉर्डिंगली आमी प्रोसेस स्टार्ट केल्लो फॉर एक्विशन. देन आमची कावन्सील जाले उपरांत व्हडलोसो प्रोग्रेस जावना, दो आमी कंटिन्युअसली हेजेर फॉलोअप करीत आसा. पूण आतां आनी एक एडवांटेज आसा म्हणल्यार रेस्टोरेशनाक आनी हें मेळपाक फास्ट जावपाक, कित्याक आतां विजय सरदेसाय टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टर जाल्लो आसा आनी जेन्ना तेकाय हें आशिल्लें इच्छा आशिल्लें हें रिस्टोर करपाक, जाल्यार तांणी
आनी तितली पावलां फास्ट मारून हें रिस्टोर करचें. सध्याचो CEO म्हणटा ती बिल्डींग नगरपालिके कडेन दवरपाक जाय. ती सध्या प्रायव्हेट ओनरा कडेन आसा. पालिकेन एक तर जागो विकतो घेवचो नाजाल्यार ओनराक गिफ्ट म्हूण नगरपालिकेकूच दिवचो. As far as that old camera is concerned, it is in dilapidated conditions. We have already declared it as a hazardous building. Council should otherwise approach to that person and get amicably if he is gifting to council or something. But council wanted to revamp it because being any this inheritance building of council required to be with council only. So that acquisition part also we are doing, and we are asking that council to make dialogues with them. Yes, if he is ready to give gift or some donation or like this thing. So this preservation will be made by council. आमदार म्हणटा शारू दरगत मंत्री फ्रांसिसान खंय ही बिल्डींग साल्वार करपाचें उतर दिलें. बिल्डींग पळया असेंब्ली भितर क्वेश्चन्स रेज जाल्ले हांवें आनी विजय सरदेसाय तेन्ना फ्रांसीस डिसुजान एक एश्योरन्स दिल्लें आमकां की वी वील ट्राय टू दॅट डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ऑर द सुडा वील ट्राय टू टेक ओवर दॅट बिल्डींग एंड ट्राय टू डू समथींग देर. फातोडेचो मंत्री आमदार विजयान ह्या गजालीक लक्ष घालता म्हणून उतर दिलां. पूण ओनरशीप बींग प्रायवेट वी वील हॅव टू बाय दॅट प्लेस फॉर वीच वी हॅव नॉट हॅव द मिन्स कशें आमी फुडें वतले तें अजून आमी प्लॅन करूंक ना. वी हॅव गॉट सर्टन थिंग्स इन मायंड लायक हेरिटेज कन्जर्वेशन. गोंयकारपण म्हणटा तें जें जर पयलींचें दिसूंक जाय जाल्यार गोंय एक दुसऱ्या भशेन दिसूंकूय जाय आनी गोवाज architectural identity has to be conserved and promoted. We are of that view. In view of this, I think Kamara Municipal and the revolt and the uprising that had happened there was one of the first uprisings in Indian history. प्रश्न आसा तो मडगांवकाराच्या कामाराकडली भावना आनी 780 स्क्वेअर मिटर जमीन. मात आजी माजी नगराध्यक्ष आनी आमदार मंत्री दर एकलो बोट दाखयतात दुसरे. प्रुडंटा खातीर सावळी डायस. घेऊ एक ब्रेक.